we have had a issue review of the roads also. आणि कित्याक रोड्स परवरी आमचे खास करून आत्ता हांव म्हणटालो की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज कॅरीड अ व्हेरी सबस्टँडर्ड टायप ऑफ वर्क बिलो क्वालिटी. नो इन्स्पेक्शन, नो प्रॉपर सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सब डिव्हिजन इन परवरी. आणि प्रॉब्लेम्स कंटिन्युअस सांगून हांवें स्वता वॉट्सॅप आमचो ग्रूप आसा तातूंत घालून द चीफ इंजिनियर येट टू रिस्पॉन्ड. आणि म्हाका दिसता असली जेन्ना जाता फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड, it is time that we need to act on this type of people who find themselves not responsible to the people whom they are deployed for. They are public servants and they are paid at the taxpayers money. जे कामां जाता योग्य तरेन जावची म्हणून आमी तांकां सांगता. आनी पावर डिपार्टमेंटान जे ज्या तरेन आमच्या हातून काम केलां अंडरग्रावंड केबलिंग, ताजो प्रॉब्लेम पूर्ण परवरी आमी रस्ते फोडून काबार केले. ताज्या खातीर लास्ट 2 म्हयने दिगंबर कामतीन आमकां आनी मुख्यमंत्र्यान हेल्प केल्ल्या खातीर we are able to get the files approved for which hot mixing will start. So we have asked the roads to have a review with sewerage, electricity, water supply. सगळी कामां जितली आसा ती आमी बंद करपाक लायिल्ली आनी हॉट मिक्सिंग चालू करपाक, कित्याक खंय एक लिमीट आसता. आनी हे मेन कल्प्रीट आय वूड से वॉज फाउंड नो अकाउंटेबिलिटी एंड आय वूड चार्ज हिम विथ सबस्टँडर्ड बिकॉज आय विल नॉट डॉक्युमेंटेशन टू प्रूव दॅट. पयरूच अशी गजाल जाली की रातचें काम चालू आशिल्लें आणि रातचे परवरी काम असताना 4 लेबर रस्ते फोडटा, पायपलायन फोडटा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एकटोय इंजिनियर ना आणि तो कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायझरूय ना. मागीर कामां चल्ल्या जाल्यार कोण करता आणि इतल्या डेप्थाचेर केबल ले करता. आतां स्वता आय वॉज अ विटनेस टू इट एंड आय गॉट इट रिकॉर्डेड. सो आय थिंक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वील हॅव टू आन्सर, कित्याक फाल्यां हे इंजिनियर ट्रान्सफर जातले, सी आनी खंय वतलो. आणि त्या टायमार परत आमकां लोकांक त्रास जावंक जायना इलेक्ट्रिसिटीचो. ताजे खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग इज अ सेन्सिटीव इशू. दे शूड हॅव हँडल इट सेन्सिटिवली. बट दिस इज अ व्हेरी क्लियर चार्ज ऑन दीस सब डिव्हिजन वर्क विच हॅज हॅपन्ड अंडर दीस कॉन्ट्रॅक्टर हुएवर इट इज. स्वास्तिक काय कोण आशिल्लो हू हॅज जस्ट हॅपझडली कट द रोड्स, काबार केले आणि रिस्टोरेशन सुद्दां नावना. आज आमी ही सांगून मुख्यमंत्र्याचो आनी दिगंबर बाब कामतीचो हेल्प घेवन we are trying to restore the roads and also put the things in perspective. But I am also making a letter very clear to the power minister, keeping chief minister in the loop, the type of work that has happened done by the power department. काम बंद करूंक लागले आनी काल परत फोडला. 2 दीस लोकांक उदक ना. म्हणजे जेन्ना डिपार्टमेंटाक म्हणजे अशें कितें काय म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाक फक्त पडला की बिलिंग कर, ताका सोड आनी काबार कर काय म्हणून. सो हो प्रश्न पडला विच आय वील फायंड अ व्हेरी क्लियर आन्सर फ्रॉम द मिनिस्टर कन्सर्न इट सेल्फ. बट दीस इज नॉट डन आणि ताच्या खातीर रोड्सा कडेन रिव्यू घेवन तो वी हॅव आस्क्ड फॉर द फुल्ली चार्ज. पावर डिपार्टमेंट जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वर्क ऑर्डर इश्यू करता, खंयच्याय डिपार्टमेंट करता, सुपरविजन ऑफ द डिपार्टमेंट इंजिनियर आनी तांचो सुपरवायझर इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टराचो आसपाकूच जाय. एक गाडी फुडें काडून सांगले दोगांची जबाबदारी आसता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टराचो इंजिनियर ना सुपरवायझर. जेन्ना कोणूच ना आनी 4 लेबर 6 लेबर धरून काम करता जाल्यार कितें काम चल्लां हें? कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला? फाल्यां जॉयंट आसता अंडरग्रावंड केबलिंग, बाकीचे विशय आसता. कोण हूल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाल्यां कोणाचेर फिक्स करपाची? थोडे तेंपान हे ट्रान्सफर जातले, प्रमोट जातले, वतले, भोगतले आमी फाल्यां. आनी ताच्या खातीर जबाबदारी तांणी घेवची पडटली. दे वील हॅव टू गिव मी अ पेपर सेईंग दॅट एन्डोसिंग दॅट द वर्क हॅज बीन डन, क्वॉलिटी सगळें केलां म्हणून, विथ पीपल नेम्ड सेईंग दॅट वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. Who are as a chief engineer or as an AE concerned, they will have to give us the letters.